नाकात. दुर्बळाच्या तोंडाक पळोवन उलोव नाका वो गिरेस्ताक फुसलावंक सोडूं नाका. पूण निती पोरमणे पेल्याची नीत कर. तुज्या लोकांचेर बोगलांटां घालूं नाकात आनी कारोणा विरेत पेल्याचे रोगोत मागूं नाकात. हांव तो सर्वेस्पोर. तुज्या भावाचो काळजान द्वेस दवरूं नाका, पूण तुज्या पेल्याची चूक दाखोवंक ताका शिडकाय आनी अशें हें पातक तुज्या माथ्यार आसचें ना. सूद घेवं नाका आनी तुज्या लोकांचे भुरग्यांचो काळजांत राग घेवन रावूं नाका. तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो कर. हांव तो सर्वेस्पोर. देवाचे उतोरे. देवाचे ओडकार. आमचो जबाब जावन दी. सायबा, तुजी उतरां आत्मो आनी जिवीत. सगलीं म्हणुया. सायबा, तुजी उतरां आत्मो आनी जिवीत. सर्वेस्पराची सोमूट सोर बरी, जिवाची गोटाय. सर्वेस्पराचे नेम सदांच कोरे, नेणट्याची जानवाय. जबाब. सायबा, तुजी उतरां आत्मो आनी जिवीत. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो, काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराचो हुकूम स्पश्ट उजळ, दोळ्यांचो उजवाड. जबाब. सायबा, तुजी उतरां आत्मो आनी जिवीत. सर्वेस्पराची भोक्ती भोव पवित्र, सदां तोपपाची. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे, सगळे नितीचे. जबाब. सायबा, तुजी उतरां आत्मो आनी जिवीत. म्हज्या तोंडांतली उतरां, म्हज्या काळजाची चिंतना तुका मानो सर्वेस्परा, म्हज्या कोळपा, म्हज्या तारोका. जबाब. सायबा, तुजी उतरां आत्मो आनी जिवीत. उद्गार. पळयात, शुभ वेळ तो होच, तारुणाचो दीस तो होच. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. Mateva pormone Gesù Cristace शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोया. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, जेन्ना मनशाचो पूत सगळे आपल्या दुतांक घेवन वैभवांत येतलो, तेन्ना तो आपल्या वैभवाच्या शिवसनार बसतलो आनी ताचे मुखार सगळीं राष्ट्रां जमतलीं. आनी जसो गवळी शेळयांक आनी बोकड्यांक कुशीन कुशीन दवरता, तसो तोय तांकां कुशीन कुशीन दवरतलो. शेळयांक आपल्या उजव्याक आनी बोकड्यांक आपल्या दाव्याक तो घालतलो. तेन्ना राजा आपल्या उजव्याक आसलोल्यांक म्हणटलो, म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतल्यानो येयात. संवसार रोचलोल्यांक तुमचे खातीर तयार केल्लें राज तुमचे दायज करून घेयात. कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका जेवण दिलें. हांव तानेल्लो आनी तुमी म्हाका पिवंक दिलें. हांव वाटसूर कसो आयिल्लो आनी तुमी म्हाका बिराड दिलें. हांव विंगडो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें. पिडेंत आसलो आनी तुमी म्हजी खबर मात घेतली. बोणकोणीत आसलो आनी तुमी म्हाका भेट दिली. ते वेळार बरी मनशां असो ताका जबाब करतलीं, सायबा, केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेल्लो पळोवन जेवूंक दिलें, तानाल्ले पळोवंक तुका पिवंक दिलें. केन्ना म्हूण तुका रस्त्यार पळोवन आमगेर बिराड दिलें, विंगडो पळोवन तुका न्हेसूंक दिलें. आनी तूं पिडेंत व बोणकोणीत आसतना केन्ना तुका भेट दिवंक गेल्या. आनी राजा तांकां जाप दिवन म्हणटलो, खरेंच हांव तुमकां सांगतां, म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना भावा भयणी मदल्या एकल्याक जें कितें तुमी केलें तें तुमी म्हाकाच केलें. मागीर आपल्या दाव्याक आसलेल्यांक तो म्हणटलो, शिराप पडलोल्यानो, सैतानाक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या सासणाच्या उज्यांत
म्हजी सोरशिल्लीं घोडसरून वचात, कित्याक हांव भुकेल्लो पूण तुमी म्हाका जेवूंक वाडले ना, हांव तानेल्लो पूण तुमी म्हाका पिवंक दिलें ना, वाटसूर कसो आयिल्लो पूण तुमी म्हाका बिराड दिलें ना, विंगडो जाल्लो पूण तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें ना, पिडेंत आनी बोणकोणीन पडलोलो पूण तुमी म्हजी खबर घेतली ना. त्या वेळार ही तांकां जबाब करतली, सायबा, केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेल्लो, तानेल्लो, वाटसूर वो विंगडो जाल्लो, पिडेंत वो बोणकोणीन पडयल्लो पळोवन तुजी चाकरी करूंक ना? तेन्ना तो तांकां जाप दिवन म्हणटलो, खरेंच हांव तुमकां सांगतां, ह्या ल्हानांतल्या ल्हाना मदल्या एकल्याकूय जें कितें तुमी करूंक ना तें तुमी म्हाकाय बी करूंक ना. आनी ही सासणाची खास्ट बघून आनी बरी मनशां सासणाचें जिवीत भोगूंक वेतली. Gesù Cristo Gesù portomane Wakari tuka Krista म्हज्या मोगाल बाबा भयणीनो, दाखलोच नियाळ आमी करुया. देवाचें उतर आमच्या कानार सादलां आनी देवाचें उतर आमी आमच्या जिवितांत भितर काडूंक जाय. काल पयलो आयतार प्राचीत काळाचो आनी दुसरें वाचप बाग्योंत पावलूची चिट्टी. तो अशें म्हणटालो, देवाचें उतर आमकां बोगलेक आसा, म्हणजे व्हेरी क्लोज टू अस. देवाचें उतर आमच्या ओंठांचेर आसा, देवाचें उतर आमच्या तोंडांत आसा, देवाचें उतर आमच्या काळजांत आसा. ह्या भावार्थान आमी हें उतर जेजूचें घेवंक जाय. आनी उतर म्हणटा पळय तें तोच तो जेजू. आनी सोबद मनीस जालो, सोबद म्हणजे देव जेजू, तो आमचें रूप घेता. म्हणटकूच आमी ताका वेलकम करूंक जाय. आनी एक फावट वेलकम केलो की ना, आमचें जिवीत ते भाशेन आमी मांडूंक जाय. आयज तुमी आयकलां, जावं पयल्या वाचपांत तशेंच दुसऱ्या वाचपांत देव कितें आमकां सांगता. देवाच्यो आज्ञा आसा, एक एक आज्ञा तातूंत म्हटलेली आसा. दुसऱ्यांक दुसऱ्या ताई आमी कशे भाशेन वागणूक जाय. कोणाचो राग नाका, दुसऱ्यांचें वायट करप नाका, दुसऱ्यांची ओनीत करप नाका. आनी जो तुमी गॉस्पल आयकला तो मनान घेयत जाल्यार, आनी हो गॉस्पल आमकां आयज बरो लागता, कित्याक आयज आमी मोन्नाच्या पयल्या वर्साचो उगडास करता. आमची जोडटी कशी जातली? जेजू तेंच तें सारकें कितें कॉन्क्रीट सारकें कितें एक्शन आमी करूंक जाय. आनी आमचो भावार्थ आनी हे सगळे जेजूचे देवान दिल्ले कायदे पाळूंक तातूंत आमकां दिश्टी पडटा. बाग्योन जुआंव दा क्रूज अशें म्हणटा, आमची जोडटी जातली मोगाच्या मापान. एट आवर डेथ बेड वी वील बी जज्ड बाय लव. हाऊ मच लव यू गिव टू अदर्स. दीस इज द क्वेश्चन आमी आन्सर करूंक जाय. आनी खरेंच तुमी पळयलां, उजव्याक बरें आसा आनी तांणी कितें केलें? बरेपणांक तांणी सेवा चाकरी केली, दुर्बळ्यांक कितें तरी दिलें. आनी ह्या कोरेस्माच्या काळांत आमी तशें करूंक जाय. आमी गरजेवंतांक आदार दिवंक जाय. बुधवारा दीस सिजेच्या तुमी आयकलां 3 वस्तू आमी करूंक जाय. जेजून सांगलां, मागणी, उपास आनी भीक घालप, म्हणजे बऱ्यो करून येवप. म्हणटकूच हे लोक जेजू लागीं विचारता, आमी तुका केन्ना भुकेल्लो पडलेलो आनी जेवंक दिलें? आनी जेजून ताका सांगलें, म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना भावाक तुमी तशें केलां, तें म्हाका पावलें. आतां तुमी स्वर्गार. आनी दाव्याक आसलेल्यांनी तांकां जेजून कंडेम केली.
जेजू म्हणजे देव जो नितीदार जावन आसा तो नितीन आमची जास्तीच करता. हांव भुकेलो हांव विंगडो आसलो हांव एकसूर आसलो तुमी म्हाका कांयच करूंक ना. आनी तो लोक विचारता तेंच क्वेश्चन आनी जेजून ताका तशें म्हटलें जेन्ना तुमी म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना भावाक करूंक ना तेन्ना तें म्हाका पावोंक ना. तेन्ना तुमी म्हाका करूंक ना. आतां शेवट तुमचो कितें तुमकां सासणाचो उजो म्हणजे घास आनी उजो म्हणजे आमकां भितरल्यान लासतलें कितें तरी वी मिस्ड समथींग ग्रेट समथींग ब्युटिफूल. जे भाशेन काल तुमी आयकलां पयल्या वाचपान देवान आपले पोरजेक पावयली टू ए लँड वेर हनी एंड मिल्क इज फ्लोईंग. हनी कितलें बरें न्हय. मिल्क काय बरें रूच भुरग्यांक आमी दिता म्हणटकूच हें चुकोवंक फावना. म्हणजे हो देव इतलो तो आमकां एट्रॅक्ट जातलो आनी ताका पडना शिवाय आमकां आनी कांयच नाका. आमी सगळीं दादोसपणान चलतले. हांव तरी अपराजिताच्या मनान बरें तें करुया देवाक तें पावतलें. बेठोदेंग आमी गायन गावया C27 निष्कळंक निर्मळ उणो पान 30 C27 पेज 39. निष्कळंक निर्मळ उणो वेदीचेर आमी घालता सासणाच्या भुमीक बाबा तुका वचोन वरविता. मोदोरी आसल्या भासो सोडविसी लोकां खातीर विधवेच्या उंच्या भासो सगल्याच्या तारणां खातीर. म्हज्या बाबा भयणीनो मोशें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानतात तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतले मोहिमेक आमच्या याके पवित्र सभेच्या देवा सर्वेश्वर मानगरियो. दयाल बापा भक्तीपणी आमी तुका भेटयता तें बलिदान तुका मानव. ताचे वरवीं आमची जीण पवित्र जावं आनी आमच्या पातकांची माफी आमकां मेळूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयवाचे आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सोरकाली आनी सोर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दोडवण दितना ओगुणाचें तूं बोळ मोडटाय. आमची मोनां उंच उबारताय. वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सासणाचें इनाम आमकां दिताय. त्याच जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दरबार तुजी तोर महिमा वाकणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. Provit, 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 dal barazzo sorvis portu.
खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. आनी तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कोराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट परगटुया. सोम्या जेजू आमी वोवलो काता आनी आशितले पियेना तितले पवित्र वैभवान येसू आमी तुझे मरण परगटा. बाप्पा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बाप्पा, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बाप्पा आनी सगल्या आदनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. सर्वेस्परा, लाबुलेची काकूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलोय. जसो पवित्रना वरवीं तो मेलो जेजू बरोबर, तसोच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इस्तागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परचोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारे देवाची माय सांगाती, तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्म दुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान तें सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनान. तुजें रायज आमकां यो. हेंच तें देवाचें राज लाबुलेक फावो कर म्हूण मागुया म्हणून जेजून शिकयलोलें प्रार्थन. आमच्या बाप्पा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां यो.
तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारान जाव आमचो दिसपट्टो पिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताले म्हणून दिवंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनोच्या आसना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर देवाचे शरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर देवाचे शरे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी ओतो जेजू क्रिस्त देवाची शेळी आमकां आपल्या राज्यांत आपल्या गोपान स्वर्गा राज्यांत भितर काडटा ही आमच्या मेल्लेल्या भाव भयणींक तांची आनी आमची पातकां तो बक्षिता येताच्या जेवणान तुमी वांटो घेता ती सगलीं सुभागी Sumia, tuel może vitaliu cię matka favana, tu się żyje kwet tam matka laki mioteli. जेजूक आमच्या काळजान शेवतना गायन गावया तुका आमची गरज D40 पान 71 D43 पेज 71 तुका आमची गरज जेजू सर्वनारा Dosze same, dosze ami tuka, tuka amci goros, Jezus orwolnara, dosze same,
तशें जालें तशें आमी तुका प्रार्थुया काकुत्सरा बापा ह्या संस्कारा वरवीं आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी दी आनी कुडी आत्म्या सयत आमची सोडवण कर ए पोरी तुजो जैतिवंत मोग सासणांक वर्णूंक आमकां फावो जावं म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमची सगळे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वडणुका मिसाच्या शेवटाचे गायन आमी गावया आय 24 पातोक म्हजें केदें पान 130 आनी 1 आय 24 पेज 131